तर खूपदा कॅम्पिंग करचें पडटा, एक्सकावेशन चालू आसता थंय म्हयन्याचे म्हयने रावचें पडटा आनी थंयचें वेदर क्लायमेट कशें आसत कितें ते म्हणजे तुजी खंयी ट्रान्सफर जावंक म्हणजे शकता. बाकीचे जे विषय आसात की जंय तुमकां प्राध्यापकाची नोकरी मेळटली, एक सुखासीन आयुष्य आसतलें अशें ना. म्हणून तुका आवड आशिल्ल्या मनशानूच थंय गेलें न्ही जाल्यार ताका जॉब सॅटिस्फॅक्शन खूब मेळटा. कारण तूं सतत कितें तरी करत आसता जातूंतल्यान तूं शोध घेता आनी एक कितें तरी निमाणें कितें खंयचोय शोध एक हायपोथेसिसाचेर चलता. म्हणजे अमूक एक आमी गृहीत धरतात की अमूक आसूं येता, तर त्या म्हणजे तो सोद घेयत वचप, ती वाट सोदप आनी ती बाबा आमी रायट ट्रॅकार आसात हे कळटनी जो आनंद जाता तो खूब म्हत्वाचो न्ही. तर त्या नदरेन खूप अशें करपाक सोदपाचो आनंद जो आसता तो वेगळो आनंद मेळटा. मॅडम तुमकां तेच म्हाका विचारपाचें आशिल्लें की ही बाकीची क्षेत्रां आसा आनी हें एक क्षेत्र आसा, सगळींच क्षेत्रां म्हत्वाची आसता, पण ह्या एका आर्किओलॉजी ह्या क्षेत्राचें वेगळेपण किंवा खाशेलेपण अशें तुमी कितें सांगूंक शकता? हाजें वेगळेपण हेच की हातूंत न्ही खूब गजाली शिकूंक मेळटा. एक म्हणजे खुबशे प्रॅक्टिकल्स तुमकां करचे पडटात. म्हणजे फिल्डार वचून काम करप, म्हणजे फक्त लायब्ररींनी बसून कितें वाचून काडलें मागीर ताजेर कितें बरयलें अशें न्ही, तर थंय वचून प्रत्यक्ष काम करचें पडटा. जेन्ना आमी ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात तेन्ना सुद्दां आमकां कांय दिसाचे एक्सकावेशनाचो कॅम्प आसता, जे नॉर्मली खंयच्याच बीएच्या विशयाक नासता. म्हणजे आमकां ते फील्ड वर्काक धाडटात 10-15 दीस आनी थंय अक्षरशः ते तुवें काम करूंक जाय. म्हणजे आतां म्हणजे म्हजेंच उदाहरण सांगपाचें जाल्यार आमकां दौलताबाद व्हेल्लीं आनी थंय ते ट्रेंचीस काडून आमकां थंय काम करूंक लायताले, कुदळ फावडे घेवन ते म्हणजे कशे तरेन ते खणप, कशें एक्सकावेट करप, मेळिल्ली वस्तू कशी उबारप, ती कशी कडेक दवरप, ताजें डॉक्युमेंटेशन कशें करप आनी ताजें मागीर इंटरप्रिटेशन तुमी कितें करतलीं तें सगळें आमचे कडल्यान करून घेताले. तरी हे करत आसतना तुमी खूब गजाली शिकतात. म्हणजे ल्हान ल्हान गजाली जशें आतां एक्सकावेशन जातनी ती वस्तू हातांत येतनी ताजें ड्रॉईंग काडप, ताजी फोटोग्राफी आनी मॉडेलिंग, अश्यो अनेक गजाली तुमी तातूंत हे शिकतात. ओके. आनी ते खूब म्हत्वाचें आसता. फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स तुम्ही प्रत्यक्ष फिल्डार वचून एक्सपिरियन्स. मॅडम तुम्ही म्हटलें की हे जो कोर्स आसा तातूंत खूब वेगवेगळे विभाग आसात आनी प्रत्येक विभागान तुम्ही स्पेशलायझेशन करू शकता. म्हणजे एक PhDचो एक ऑप्शन आसात की एक तुम्ही 5-6 वर्सां तातूंत विशयान झोकून दिता. पण त्याच बरोबर ह्या वेगवेगळ्या विशयान आनी कसले वेगळे कोर्स आसात जे आर्किओलॉजीशी संलग्न आसात? तातूंत सगळ्यांत चड लागींचो म्युजियोलॉजी हो सब्जेक्ट. कारण आर्किओलॉजी शिकिल्ल्या भुरग्याक आमच्या संस्कृती विशीं कळटा, आमचे एंटिक्स कितें आसात किंवा मॉन्युमेंट्स कितें आसात आमच्या देशांत किंवा भायल्या देशाची आमकां म्हायती करून दितात. तर हे सगळें कळटा, पण ताजे नंतर म्युजियमांनी त्यो वस्तू हाडून ताजी जतनाय कशी घेवप आनी ताजें इम्पॉर्टन्स लोकां मेरेन कशें पावप, हे सगळें म्युजियोलॉजी हो सब्जेक्ट आमकां शिकयता आनी तो खूब आर्किओलॉजीक पूरक आसा. आनी आर्किओलॉजी शिकिल्लो मनीस म्युजियोलॉजी कोर्सीस म्हणजे केन्ना केन्ना ते शॉर्ट टर्म कोर्सीसय तुमी केल्या उपकारता. कोर्साचें स्वरूप कशें? म्हणजे 4 म्हयन्याचे कोर्सीसय बी आसतात आनी शिवाय पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सय आसा म्युजियोलॉजीन. ओके. तो खंय आसा? नॅशनल म्युजियम, न्यू दिल्ली. ओके. मॅडम वदा आमी म्हटलें की हो विशय इतिहासाशी संबंधित, तेन्ना BA लेवलाक समजा एखाद्या भुरग्यान जर इतिहास घेतलो तर तो आपले करियर कशें वेगवेगळ्या तरेन करूं शकता? इतिहास शिकिल्लो मनीस 2च गजाली करूं शकता चड करून. एक म्हणजे रिसर्च करत वचप आनी तातूंत PhD हे ध्येय जालें, शिवाय वेगवेगळ्या म्हणजे एखादो टॉपीक घेवन ताज्या संदर्भात चडांत चड म्हायती मेळोवन ती लोकां मेरेन हाडप ही एक गजाल. आनी दुसरें ऑप्शन म्हळ्यार टिचींग लायन. म्हणजे एक खंयच्याय इतिहासांतल्याच खंयच्याय एक विशयाचें स्पेशलायझेशन करून ते भुरग्यांक शिकप. म्हणजे मागीर तुमकां कॉलेज लेवलाकय जॉब्स मेळूं शकतात, युनिवर्सिटी लेवलाकय मेळूं शकतात. तर
इतिहास शिकून तुम्ही हे दोनच करू शकता. आर्किओलॉजीन तुमका चढ स्कोप आसा. आणि जर एखाद्या स्वतः समजा नोकरी हे ऑप्शन असतात पण जाका स्वतंत्रपणे लिखाण करपाचें आसा त्या क्षेत्रात आणि कितें सोदपाचें आसा तर त्या रितीन कशा रितीन स्कोप आसा म्हणजे जो कितें फूल टायम करायची खंयच्या डिपार्टमेंटाक जॉईन नासत संलग्न नासत पण जर ताका स्वतंत्रपणे म्हणजे आमचे आताचे इतिहासकार रामचंद्र गुहा बीन आसात की जे स्वतःहून रिसर्च करतात तर तांकां त्या भुरग्यांका म्हणजे स्कोप अर्थातच खूप आसा पण भारतांत तितले ताका महत्व मेळना किंवा तुमकां फायनान्शियल सपोर्ट तितलोसो मेळना पण भायल्या कंट्रीनी हे अशें काम करतल्याक सुद्दां मान सन्मानूय आसा आनी आर्थीक सहाय्य खूब जाता. पण खंयच्याय जर इन्स्टिट्यूटाक तुमी तशे तरेन जॉईन जाले आनी फक्त आपण रिसर्च करतलो किंवा अशें एक अमूक एक टॉपीक हांवें घेतला आनी ताजेर हांव काम करूंक सोदतां अशें म्हणून जर तांकां सांगत जाल्यार कांय इन्स्टिट्यूट्स तुमकां हेल्प करतात आनी तशे तरेन मागीर एक म्हणजे एक आर्किओलॉजिकल सर्वे करता किंवा बनारस हिंदू युनिवर्सिटींत तशी सोय आसा आनीकय कांय जाग्यार आसूं येता म्हणजे म्हाका सारकी खबर ना पण अशा कांय जाग्यांनी तुमकां फेलोशीप मेळटा ऑनरेरियम मेळटा आनी तशें तुमी काम करू शकता पण ही संकल्पना आमच्या भारतांत खूप म्हणून खंयची तरी एक जी व्यवस्थित नोकरी स्वीकारून मागीर आपलो अभ्यास चालू दवरप. आमकां आमच्या देशांत नोकरी ही खूप महत्वाची आसा पळय म्हणजे केवळ हॉबी म्हणून एखादो विशय घेवन बसप हे आमच्या हांगच्या ते परवडना. जे भायल्या कंट्रीनी आमी खूप जाग्यांनी पळयतात की हॉबी म्हणून सुद्धा खूप गजाली ते करत रावतात आणि तातूंतच ते खूप मान सन्मान मेळतात तर तसे तितले आमचे हांगा कल्चर ना. ओके. गोंयचो जेन्ना आमी विचार करतना इतिहासाचो विचार करता आसतना दोन नांवां व्हडली नांवां येतात. एक तर म्हणजे धर्मानंद कोसंबी जाणे गौतम बुद्धाचो इतलो अभ्यास केलो ताच्या उपरांत तांचे पूत दामोदर कोसंबी आणि भारताचो इतिहास म्हटल्या उपरांत तांचें नांव प्रामुख्यान येता ताच्या फुडें आमी वचूंक शकना. तेन्ना आयज गोंयकारांचो ह्या गोंयच्या भुरग्यांचो ह्या कोर्सा कडेन किंवा एकंदर इतिहास ह्या विभागा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आसा आनी ताचो रिस्पॉन्स कसो आसा? एक म्हणजे सुरवातीक तुम्ही जे म्हळें की इतिहास हो आवडीचो विशय म्हणून तर तशी अवस्था खूप जाणांची दिसता म्हणजे यंग जनरेशना भितर ताका कदाचित आमचे एकेडमिक्सूय ज्या तरेचे आसा ते कारणीभूत आनी खूबदां न्ही इतिहासाचे अशे म्हणजे खूप गजाली त्यो लक्षात दवरपाच्यो आसतात डेट्स पिरियड्स किंवा कोणाचे जैत मेळयला किंवा कितें तर हातूंत खुबदां भुरग्यांक ते लक्षात दवरप नाका आसता तातूंत जी कथा आसता ती जाय आसता म्हणजे कोणाचे जैत मेळयले कोणाची झगडी जाली लढाई जाली हें सगळें आवडटा पण ते केन्ना जालें कोणें सुरवात केली कितें केलें ह्यो गजाली लक्षात दवरप तांकां आवडना. ताका लागून कितें जाता की कांय म्हणजे 10वी पर्यंत हिस्ट्री आसतात पण त्या नंतर कांय जाणां बेजारतात त्या विशयाक. पण जांकां खरी आवड आसा अशे कांय भुरगे आसात गोंयांत आनी ते आपले परीन खूब काम करतात. आपुणूच खंयचे विशय तांणी स्विकारिल्ले आसात आनी ताजेर तांचो रिसर्च चल्ला. ताजे केन्नाय आमकां पेपरांनी बी ताजी म्हायती मेळटा. कांय लोक अशे आमचे कडेन म्हणजे म्युजियमा कडेन कॉन्टेक्ट दवरून आसात आनी गेल्ले 5-6 वर्सांत आर्किओलॉजी विशयी कांय जाणांक अशे हळू एक आवड निर्माण जाल्ली आसा की अर्थात कितें आसता एकलो भुरगो गेलो तो येवन कितें तरी सांगता. डेक्कन कॉलेजींत गेल्ले आसात आनी निदान म्हाका 7-8 भुरगीं तरी आतां गेल्ले 5-6 वर्सांतली खबर आसा जी पोस्ट ग्रॅज्युएट करून आयिल्ली आसात आनी जाला आनी ते बरे खूश आसा कारण तांणी आवडीचो विशय घेवन ते शिकले आनी आतां हांगा येतना तांकां एक आर्किओलॉजिस्ट म्हणून किंवा वेगळो विशय शिकले म्हणून जो मान मेळटा ताजो तांकां आनंद मेळटलोच न्ही. तर आनी अशा तरेचे जेन्ना आमी कार्यक्रम करतात हातूंतल्यान लोकांक कळटाय बी आनी एक सांगपाची गजाल म्हळ्यार खुबशे पेरंट्स येवन म्हाका बी मेळटात की म्हज्या भुरग्याक मातशें इतिहासाची आवड आसा जाल्यार ताणें मुखार कितें करचें
कितें शिकचें अशें विचारत येतात तेन्ना हांव त्या भुरग्यां कडेन उलोवन तांकां ह्या विशयाची म्हायती दिता. कारण इतिहास सगळ्यांक खबर आसा, आर्किओलॉजी खबर ना. तर म्हणजे तातूंतल्यान केवळ शुष्क ज्ञान न्ही तर ताजे बरोबर कलात्मक रित्या तो सगळो संदर्भ पोन्ना आमी समजून घेवप हे शक्य आसा अशें कळटनी भुरग्याक एक आवड निर्माण जातात न्ही. आनी आर्किओलॉजीन तें सगळें आसा. बरोबर. म्हणजे एखादा सायन्स किंवा एखादो सायंटिस्ट जेन्ना शोध लायता तेन्ना तो सगळें शास्त्रीय, पण तो कितें आसतलें ही थंय क्रिएटिविटी ताजी आसता किंवा ताजो म्हणून एक वेगळेपण आसता. तशेंच एक आर्किओलॉजीन सुद्दां एखादो भुरगो जेन्ना सोदता तेन्ना ती त्याची क्रिएटिविटी किंवा ती त्याची बुद्धिमत्ता ते दाखोवपाक मेळटा. हे सूक्ष्म फक्त हे सनावळ्यो आणि घटना न्ही तर तितून स्वताक अभिव्यक्त जावपाक कारण कितें आपल्याक जी एखादी घटना कळटा ती इंटरप्रीट करप ते तातूंत तुका वाव आसता ह्या आर्किओलॉजीन की तूं वेगवेगळ्या तरेन ते लोकां मुखार हाडूंक शकता की अमूक घटना कित्याक घडली आसतली ताजोय फाटलो शोध घेवप. फक्त तें अमकें घडलें अशें न सांगता. आणि ताका किंवा ह्याच आर्किओलॉजींत एक आयकोनोग्राफी म्हणजे मुर्तीशास्त्र म्हणून एक विशय आसता. तर हे शास्त्र आमी हातूंत शिकपा सारकें खूब कितें आसा. कारण आमचो भारत देश म्हळ्यार सगळ्या मुर्त्यांनी भरिल्लो. म्हणजे आमचो धर्मा भितर मुर्तीक खूब स्थान आसा, व्हडलें स्थान आसा. तर वेगवेगळ्या तरेच्यो मुर्त्यो कश्यो घडयताल्यो ताजे फाटलें शास्त्र कितें, खंयची मुर्ती कशी आसूंक जाय. तर हो एक इतलो सुंदर विशय आसा की तातूंत तुका एक म्हणजे आमच्या संस्कृतीचें एक बरें दर्शन घडटा. आनी त्याच बरोबर आमच्या आयज मेरेनच्या डेवलप जायत आयिल्ल्या कलेचें बी म्हणजे मुर्तीशास्त्र कशें डेवलप जायत गेलें आनी डेवलप कशें जालें हेच्या वयल्यान मनशाचो इतिहास सुद्दां. हय. आनी वेगवेगळ्या पिरियडांतल्यो मुर्ती कश्यो घडयताले, ते आर्टिस्ट कोण आशिल्ले, तांचो बॅकग्रावंड हे सगळें तुमकां तातूंत शिकूंक मेळटा. आनी एखादी मुर्ती पळयल्या बरोबर जो तातूंतलें ज्ञान आशिल्लो मनीस आसा तो ती मुर्ती वळखताच, पण ती खंयच्या पिरियडांतली आसतली आनी ते आर्टिस्ट कोण आसतले, तेन्नाचे ते राजकर्ते कोण आसतले हे सगळें तो सांगूंक शकता. तर हे सगळें खूब इंटरेस्टिंग आसता ज्याका त्या विशयाची आवड आसा. ओके. म्हणजे जर आमकां ह्या विशयान जर भुरगे येवपाक जाय अशें दिसता तर भुरगे येतलेच, पण त्याच बरोबर जे इतिहास शाळेंनी कॉलेजांनी शिकयता तांची भूमिका म्हाका दिसता खूब म्हत्वाची आसा. कारण ज्या तरेन ते इतिहास भुरग्यां मेरेन दवरतले तितकेच बऱ्या तरेन भुरगे आत्मसात करतले. आनी म्हाका अशें दिसता की आमी जेन्ना वर्तमानान आसा तेन्ना वर्तमान हो भूतकाळाच्या पांयाचेर अवलंबून आसता. आनी भूतकाळ समजून घेतल्यार आमकां भविश्या कडेन वचपाची वाट मेकळी आनी बरी जातली, प्रशस्त जातली अशें म्हाका दिसता. मॅडम तुमी हांगा आयले आनी खूब वेगळ्या तरेन आनी खूब सोंप्या पद्दतीन हो विशय समजून सांगलो, त्या खातीर तुमचें देव बरें करूं. हे आशिल्ले राधा भावे, करियर इन आर्किओलॉजी ह्या विशयी त्यांनी मार्गदर्शन केलें. तुमकांय वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचे आसत जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात. पळयत रावत प्रुडंट.